नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। चेन्नईच्या लोकांच्या आदाराक गोंय सरकार उबो करता फंड। सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका दिसाचो पगार दिवचो, मुख्यमंत्र्याचो उलो। काँग्रेस म्हणटा पर्रीकाराचो सुवाळो नाकाच, प्रधानमंत्र्याक पत्र। पणजे महापालिकेचे वॉर्ड वाडपाची शक्यताय, 30चे 33 वॉर्ड करपाचे उपमुख्यमंत्र्याचे संकेत। फ्रांसीस म्हणटा डिलिमिटेशनाचे काम वेंचणूक आयोगाचे, मार्चांत वेंचणूक। गोंयच्या मायनिंग लीज रिन्युअल केसीचेर बुधवारा सुनावणी। गोवा फाउंडेशन धरून तिगांच्यो याचिका। सरकार आनी मिनेराच्या जापेचेर याचिकादारांच्यो कोर्टाक जापो। रेवकार माफियाचे मांद्र्या संकट, न्हंयचे देगेवेलो पुराय तारीवाडो ना जावपाचे वाटेर। खारफुटीची जुवी काबार, मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघात सगळे बिनधास्त, लोकांक नवाली। आणि 2 वर्सां खातीर पुणे आनी राजकोटाक IPLांत एंट्री। चेन्नई आनी राजस्थानच्या जाग्यार नव्यो टिमी। खबरो विस्तारान। चेन्नई अरिश्टांतल्या लोकांक आदार दिवंक गोंय सरकार आतां फंड उबो करता। बँकेत वेगळें खातें उगडलां, लोकांनी आदार करचो। सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका दिसाचो पगार दिवचो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान उलो मारला। रक्षा मंत्री पर्रीकाराचे 60चे सुवाळ्याचे तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो। पर्रीकाराचो सुवाळो रद्द करून पयसो चेन्नईच्या लोकांक दिवचो म्हूण काँग्रेसीन विशय काडिल्लो। आयतारा 13 डिसेंबराक मनोहर पर्रीकाराच्या भोवमान सुवाळ्याच्या तयारेचो नियाळ घेवंक मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला पणजे मंगळारा बसका जाली। चेन्नईक आदार करचो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान मिडिया कडेन उलयतना उलो मारलो। लोकांनी खंय पर्रीकाराक परबी दिवंक पयशे मोडचे न्ही, ते चेन्नई फंडात घालचे। सरकारान निर्णय घेतला की गोंयच्या जनतेक आवाहन करप आणि तुमच्या माध्यमातून हांव तमाम गोंयच्या जनतेक आवाहन करता, चेन्नई जाल्ल्या नैसर्गिक आपत्तीक लागून गोंयच्या सगळ्या जनते कडल्यान तांकां सदिच्छा पावप, आर्थीक मदत पावप, फुडें व्हरपा खातीर चीफ मिनिस्टर गोवा चेन्नई रिलीफ फंड हो स्टेट बँक ऑफ इंडियेत सेक्रेटरिएट ब्रांचीत आमी उगडटा। आमी आवाहन करता जनतेक की तांणी हारांचेर, तुऱ्यांचेर, बुक्यांचेर खर्च करचो न्हय, एडवर्टायझीचेरूय खर्च करचो न्हय, पूण हो पयसो थिचल्ल्यान बचत करून चेन्नई रिलीफ फंडाक दिवचो। गव्हर्नमेंट सर्वंटांक आणि सेमी गव्हर्नमेंट सर्वंटांक हांव आवाहन करता की ताणें आपल्या पगारांतलो 1 दिसाचो पगार ह्या फंडाक दिवचो। पर्रीकाराच्या भोवमान सुवाळ्याक खंय लोक पयसो मोडटात, सरकाराचो पयसो वा यंत्रणा त्या सुवाळ्याक वापरचे ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। मनोहर बाबाचे जे कॉन्ट्रिब्युशन ह्या राज्या खातीर आसा ताच्या बद्दल एका प्रकारची कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर जनतेन पणजे 13 डिसेंबराक सांजेवेळा 4:30 ते 7 पर्यंत येवपाचो निर्णय घेतला। ह्यो सोहळ्याचेर सरकार खर्च करचो ना। भारतीय जनता पक्षाचे हितचिंतक आणि मनोहर पर्रीकाराचे हितचिंतक हेंच्या खर्चांतसून, हेंच्या देणगींतसून हो सोहळो जातलो। काँग्रेस मात पर्रीकाराच्या 60च्या सुवाळ्याच्या नांवान बोवाळ मारीत आसा। सुवाळो रद्द करून ते पयशे चेन्नईचे लोकांक दान करचे म्हूण आतां काँग्रेसीन प्रधानमंत्र्याक चीट बरयल्या। गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आज आमी दिल्ली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीक एक पेटिशन दिला की तांच्यांनी गोंयचे भाजपाचे नेते त्याच बरोबर देशाचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां डायरेक्शन दिवचें की 13 तारखेक जे बर्थडे सेलिब्रेशन व्हडलें तांच्यांनी प्लॅन केला ते कॅन्सल करून जे कितें पयशे येता, जो कितें फंड आसा तो चेन्नई रिलीफ फंडाक दिवचो म्हणून। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। डिलिमिटेशन करून महापालिकेचे 30चे 33 वॉर्ड जावं येता म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस उलयला। ताका लागून महापालिकेचे वॉर्ड वाडपाची शक्यताय आसा।
डिलिमिटेशनाचो मुद्दो घेवन सांताक्रूजचो आमदार बाबूश हायकोर्टांत गेला. वेंचणुकेचे ऐन वेळार डिलिमिटेशन करचें न्ही म्हूण तो मागता. पणजे महापालिकेची मार्चांत वेंचणूक जावपाची आसा. फ्रांसीस म्हणटा पणजे महापालिकेचे वॉर्डाचे डिलिमिटेशनाचें काम वेंचणूक आयोगाचें. In fact, I had suggested to a few people that we are coming into a big session in March. We could amend the laws whatever required. But we are bringing an amendment to the municipality. कितके वॉर्ड वाडोवचे ते विशय सदांच आसता न्हू. तेच केल्यार खूब बरेंशें दिसता. वॉर्ड फिगर ते बरें. चिमला ESI आनी आयुष हॉस्पिटल बांदपाचो सरकाराचो प्लान. मात पंचायतीचो खंय हॉस्पिटलांक विरोध. पंचायतीक गांवान हॉस्पिटल आयिल्लें नाका. मात झोपडपट्ट्यो चलता म्हूण फ्रांसिसाचो प्रस्न. गव्हर्मेंट लँड. Where is the issue? I'm building a hospital. It's a health department land. So it means it belongs to the health of the people. So I want to put a ESI hospital and I want to put a Ayush hospital. So where's the objection? Healthची जमीन. We have to know what is the objection. I have to understand. दुयेंत लोकांनी वयचे खंय? उद्देनीचे लोक दुयेंत पडना. थंय दुयेंत ना. म्हणजे झोपडपट्टी केल्यार चलता तांकां. झोपडपट्टी केन्ना बंद करूंक ना ग्रामसभेन. सो इट इज वेलकम. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गोंय सरकारान रिन्यू केल्ल्या लिजांचो फुडार थारावंक बुधवारा सुप्रीम कोर्टा मुखार निर्णायक सुनावणी सुरू जाता. सरकार आनी मिनेराचे जापेचेर याचिकादार गोवा फाउंडेशन आनी बाकीच्या दोगा याचिकादारांच्यो जापो जुईज केहर आनी कमलेश्वराच्या खंडपिठा मुखार येवपाच्यो आसात. सरकारान रिन्यू केल्ली 88 लिजां कायद्या प्रमाण ना म्हूण कोर्टा मुखार याचिका घाल्या. प्रत्येक लीज रिन्युअलाची फायल कोर्टान सरकारा कडच्यान मागल्या. गोंयचे मिनेर आनी मायनिंगांतल्या लोकांची नजर बुधवारच्या सुनावणीचेर. घेऊ एक विराम.